हांव अशोक चोडणकर वास्कोच्यान कविता सादर करता. जिवीत जिवीत हे देवान दिल्लें देणें. जिवीत हे देवान दिल्लें देणें ते योग्य तरेन चरित्र घडोवपाच्या मार्गार आसचें. सत्मार्ग आनी भक्ती मार्गार चलपाचें आसचें. ईश्वराच्या कृपा आशिर्वादाक पात्र थारपाचें आसचें हेंच म्हजें म्हणणें. जिवीत हे थोडेंच आसचें. दुस्वासाची भावना नाशिल्लें, मनशाची ओड लागपाची माया आशिल्लें, उमेदीन भरिल्लें पूण कुश्टेपण नाशिल्लें. जिवीत हे थोडेंच आसचें. भाव भयणांक सुसंस्कृत करपाची संद पावलेलें, सुवार्ता विणे उच्च विचारांनी रिगलेलें, इश्टागतीच्या नात्यान घट्ट बांदून दवरिल्लें. जिवीत हे थोडेंच आसचें. म्हातारपणाचें जिवीत जगतना खाटीर पडून उरपाचें नासचें, आपले खातीर दुसऱ्यांक त्रास पडपाचें नासचें. जिवीत हे थोडेंच आसचें. मनीसकुळे सेवेचें भाग्य लाभपाचें, सद्गुणांनी पुण्य जोडपाचें, जिविताच्या प्रवासा वाटेर तोंडार समाधानाचें हांसें फुटपाचें, जिविताच्या निमणे वाट यात्रेक चलतना यमदेवाक लेगीत म्हणपाक भाग पाडपाचें, तूं आनीक जिये, तूं आनीक जिये. देव बरें करूं.